कोंबड्या लागूस्तेत आनी ताचे सांगाती सूर गुत्तात आपले लिपयतात दुसऱ्याचे धुयतात लूट करून गेमी वचत लोटोन कोण पेपरी वाजयतात कोण ढोलकास ताळायतात तो कोण आसली ना डोनाटोन गेम सुरू जावच्या पयलो खेळो काळोख जिन्सा रंगाचो मैदानार सोडलो फोग दिसो अंतरोलार रंग रंगाचो झुकझुक जीव सोंतोसलो पुणीतलो लोक दाखयले गोंयकारांक फुटबॉलाचो मोग गेम सोंपोसोर कोणाक दिलो ना सुशोग तोरसांग गोंयकारा ह्या आवाजाचो दुसऱ्या मैदानार कित्याक जायना उपयोग गोंयचे टिमीक सपोर्ट करी गोंयकार मोजाच भितर चिंतले चिंतून हें सोद दिसले देखून हें गोळ लागना गेम टिपून मैदानार हांव गेल्लो जेतार फोर्सा गोवा हे पुतावा जायको मोट्यार सोबोट पेपरी बावटे घेवन आसली नातार ओजारांनी बेट लायली लोकांक मारात रे म्हूण खोबाट मोट्यार लोकांच्या आवाजान ह्या बोलाक खोटांनी शेवटी ताले ताका ह्या त्या वोटानाक रे बोलार एक टीम जिखयली कोंडार स्पोर्ट सांगोना ह्या मैदानार दोर रायता रात मिसाळ वांटो घेता हांव कितलींच जाणां मोयमा देवाक उत्सर्गी देवाक वाखाणूंक आमचे तोंड उगडोना मोठ्या आवाजान खेळटेल्या खेळगड्यांक सापोर्ट कोत्ता मैदानार खेळटा तेन्ना क्रिस्ताची कुडमेन हें उतर आयकोंक येना कित्याक जेजू आमकां दिसोना आयज क्रिस्ताची कुडी ह्या बोलाक केल्या सोर आमच्या कोरम्यांनी शेवटी लागात थंयचोर काळजां आमची करचे नासलेल्या फातोर जेजू सामकार दिसलोलो तोर स्वर्गार सोदल्याकूच वचोंक जाय उगडास्तोर तोर इगोर्जेन कित्याक नांव जेजू बाराबोर फोर्सा गोवा म्हणटाय तशी जेजूची वाखाणणी कोर जेजू आमचेर घालचो ना भिसोर खेळगड्यांक तियात्रिस्तांक धिरयांक सापोर्ट कोत्ता हांव तितलो देवाच्या पुताक जेजूक दिवालो
आकाशाची राणी माझ्या कुडीचं दोन्ही आणीच मोठा मी केला दोघांनी कुठली आमची राहिल्यापासून काढली बांधून घेऊची कर्म मोहिनी दोघांनी मोकामी टिकली 28 वर्ष सोडली शाळा सव आम्ही सगळेच वाटाणी बेटाची झाली ती यात्रा बोलली एकामेकाच्या मोरा कधी गावची न्यायाची विधान वादळ बेटाची झाली ती यात्रा बोलली एकामेकाच्या मोरा कधी गावची न्यायाची विधान वादळ कधी गावची न्यायाची विधान वादळ 28 वर्ष झाली हे सगळं आमच्या पोटात अहो नको तू म्हणजे सांगता कितले कुशालाचा भुईते पण तुझं माका सांगत मिळून नाव चोर कुशालाचा म्हणजे जीवितात आजपासून कोण्याचे देव जाणा कारण फाल्या आज कोणेच पोगणार आजपासून ही येतो किती वेळ येतावस काय एका हाती ताळी कशी वाजवतो तुझ्या दोन्ही हाताची गरज पडतेच रे तुका सारखी आणि चढायचा एक घर बांधलो जाल्यार एक घर एकल्याच्यान बांधून जाता जाईल पण घरा बघडूक दोघा जणांची गरज You are पडटा right. आणि मोगान बांधतात ताकाच मोगाचो घराबो म्हणतात हे भास्कर सर. हांव खूब खुशाल आसा तुजो सांगत म्हाका देव ओय केन्नाच देखून नासलेले देखले आणि चाकोन नासलेले सुख जातले मी तुजो सांगत म्हाका देव ओय सगळ्या भास्कर सांग एक घर फातऱ्यांनी बांधतात जाल्यार घराबो मोगान भोगतात हेजल म्हाका एक सांग म्हाका सारको उगडास ना तुका उगडास आसा कसलो तो आमचो रिपोर्ट कसो जालो तो आमी कुशी एकामेकाच्या मोगान पडलेली ती असा म्हणजे एका तियात्रात हांव हिरोईनचो रोल करताली अरे? आणि तू पयलींच फावटी आयलेलो त्या तियात्रात हिरोचो रोल करू मागीर हे गार्डन सीन असले आमकां दोगांयकूय आणि तुवें म्हाका वेग मारूंक जाय आसली पूण तूं नाचताना म्हाका वेग मारूंक आणि डायरेक्टर तुका दाखयतालो तूं म्हाका वेग मारिना म्हणून उपरांत आय हेजल उगडास आयलो उपरांत हांव तुका वेंग मारूंक वचता म्हणून तुवेंनूच म्हाका वेंग मारलेली न्हूय आणि तीच गोडी एक आमची काळजां एकामेकाक मेवलेली न्हूय भास्कर आणि तू जाणे तुका म्हजे वेगेन येतोस हांव म्हाका सोसरन न्हय पूण सरकार राज्यात असो कशें दिसतालें तियात्रांनी नाचून आमी आमचो घरा पकडलो सगळे सुख असं आमच्या गोंयांत देखून बायले लोक गोंया येऊन करोडपती झाले आमच्या गोंयकारांनी आमची बाटा मेसन ताका विकून ते गोंयचे भाटकार झाले आणि आम्ही गोंयकार आमचे भांगाराचे गोंय सोडून लंडनाकूच धांवन पडले हेजर जशे पुरी आम्ही ब्रिटिशांक धांवडायलेले तीच पासून ब्रिटिशांनी आमच्या गोंयकारांक धांवडायले जाल्यार कितें जातलो काय आमचो गोंयकारांचो फुडार आमचेच गोंय आमी एक दीस ट्युरिस्ट पास जायना न्हू सद्याक पोर्तुगालाचो प्रायम मिनिस्टर आमचो गोंयचो पूत आंतोनियो कोस्ता जाल्लो आसा म्हणून जाणायली तूं जाणाव तुका दिसता तो आमकां गोंयकारांक धांवडायतलो म्हणून दिसना म्हाका तोरूय पूण धांवडायले पासून जाल्यार सुदीन धांवलीकाराक लागून कित्याक सुदीन धांवलीकार म्हणटा न्हू हातून कोस्ता गोंय येतलो जाल्यार ताणें गोंयकारा लागीं पयले गुन्यांव बोग सोडून मागूंक जाय म्हणून शिकोन ब्रुत्तो कायद्यान ताणे आनी सगळे एमएलए मंत्र्यांनी एकठांय जावन ताका शाबासकी दिवंक जाय आसली गोंया बँक येवंक यो म्हणून मानान मोगाचे आमंत्रण धाडूंक जाय आसले केदे व्हडले वॉरांनीक धांवले आमकां गोंयकारान आमचो गोंयचो पूत पोर्तुगालाचो प्रायम मिनिस्टर जाला म्हणून सारखे तुझे तसले जायते शिकलेले प्रूत आसात आमचे गोंयचे असेंब्ली फाटीं पेपराचेर वाचूंक ना तुवें आमचे गोंयचे सीएमान कितें म्हटलेले पळय ते ताणें म्हटलेले जंय डिफेन्स एक्सपो जातलो थंय गोंयकारांनी आयसफ्रूट विकून दुडू करूंक जातात म्हणून गोंयकारांक आयसफ्रूट करूंक सोदता तसलो सीएम आमचो गोंयचो पूण हातूंत ताचो कसलोच गुन्यांव ना गुन्यांव ताका निवडून काडटा पळय ताचो आनी ते कोर्ट उगडास तर हेजर म्हज्या उतरांचो जशे पुरी आयज आमचो गोंयचो पूत प्रायम मिनिस्टर जाला पुर्तुगालाचो तीच भाशेन एक भायलो मनीस एका दिसाक सीएम जातलो आमचो गोंयचो आता ती खबर सोड आनी सांग म्हाका आमचो पूत खंय पावलो येतो एक सांग तुका भास्कर सांग म्हाका नाका आमचो पूत तियात्री सगळे अरे तुजें ताका सांगूंक जायना सोड म्हणून ती तियात्री स्पॉट आनी वच म्हणून लंडन तुझी स्वप्न आसा ताका लंडनाक धाडपाची अगो हे जर केदें व्हडलें नांव आसा आमच्या पुताचें बऱ्यांतलो बरो सिंगर म्हणून आमचो पूत दुसऱ्यांचे चुकी तांच्या तोंडार मारता जो कोण वायट रस्त्यान चलता ताका आमचो पूत स्वताचो रस्तो दाखयता सांगलें न्ही तुका हांवें म्हाका नाका आमचो पूत तियात्री चललो सांग ताका सोड म्हणून ती तियात्री स्पॉट आनी वच म्हणून खंय आसलो ती तो मेपासून मामा एक सांग तू म्हाका तू
तियात्रान नाचताली तेन्ना सारकी वेळारूच खराब पावताली तू गाडा बाबा गाडा तू तरी सांग रे तिका हांव कितें आतां ल्हान भुरगो आसा पळय वाडोन तुमच्याहून व्हडलो जाला गाडा तू तरी सांग न्ही रे तिका मातशें राव रे सांगून ट्राय कोत्ता गाडा बाबा म्हाका एक सांग ही पावटी तूं तियात्रान कोणाचेर कादार म्हणटा कांताराक लागूनच गेलो ना एकटेक सोदून मागीर एका म्हणटलो बास्टर्डाशी कांतार घेवन पुढे हांव कुसता आनी ताका लागून म्हाकाय भेट जाला बाबा अजून सांगूंक ना तुवें म्हाका तूं ही पावटी कादार कोणाचेर म्हणटा ते पारेकराचे डाडा ओ हे बॉडी पडून सारको खाबार कोत्ता पारेकर गोंया सोडून दिल्ली गेले एक वरो सोदीक सांग गेले तू रिपोर्ट ताचे वयर खात्रामात गोंय अजुनूय चालूच आसा कित्याक ते जाणा तो मामा कित्याक तो दिल्ली रावनूय अजून गोंय पार्सेकाराक जाय तसो न्हय पूण आपल्याक जाय तशें चलयता देखून सारकें तुजें सारखे सारखे म्हणटा ताचे वयर काडी नाका तू दुसऱ्याचे कात्र म्हणटलो जाल्यार पयलीं ते कात्र काडूंक शिकूंक जाय दुसऱ्यागे मागप न्हय मामा तुका कांयच खबर ना ती सद्याक हेच चलता तियात्राचे मार्केटान कांतारा मोडपी चड जाल्यात आनी कांताराक काडपी उणे जाल्यात एकाच उतरान फेस कोत्ता गांव आनी फिर्यादीचे नांव सारकें तुजें तियात्राच्या पुस्तकात ताणी घरा घातली आपल्या भुरग्यांक शिकयली तांकां काजार सुद्दां केली नंतर पळय कॉमेडियन आगोस्तिनान आनी तो मोटरसायकलीची भाडी मारतालो त्या उपरांत रोझरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स हे कॉलेजीन एक प्युनाची सर्वीस करतालो त्या उपरांत तो आपले खूब स्वताचे तियात्र करूंक लागलो तेन्ना ताणें ती प्युनाची सर्वीस सोडली आनी आतां तो फक्त तियात्राचेर आपलो गोराबो चलयता हे तियात्रांनी नाचून ताणें स्वताची भास घेतल्या तिवूय तोच चलयता मामा आमकां तियात्रिस्ताक रेस्पेद आनीक मान आसा खंयसर आमी गेले जाल्यार आमकां लायनीक रावंक पडना पूण आमची कामां पयलीं जातात आनी इतलेंच न्हय रातचे तियात्र काबां करून आमी घरा येताना वाड्यार पुलीस चॅकींग करता जाल्यार आमी तियात्रिस्ट म्हूण सांगल्यार वच रे वस्त वस्त म्हणटात आमकां वेलेन ताचेरच कात्र म्हणून तुम्ही तांकां अपमान करतात ते लाले म्हणून न्हय एकाच उतरान नाका नाका तू तियात्रीस्ट जालोलो सुसायटाक जी वस्त मोगान जाता ती लागून जायना सगळीच खावपाची वस्तू ऊन खायल्यार बरी लागना थोडी वस्तू निवतूच खायल्यार बरी लागता म्हणून जाणा न्हय तू मातसो ओगी रावतलो हा तो तुजो न्हय रावलो ओगी. पूण मोसो पुत्तो मोसो देखून हांव सांगता तेच तो आयकतलो आनी तेच तो करतलो आनी तूं चड जाव एक सोत्री घेवन तुज्या पावसान उबो रावूं जाता जाय पूण पावस सोडटा तो बंद करूंक जायना तेच म्हणून तांचे वयर कितली कातरां मोठी म्हणून तुका दिसता तुज्यान तांकां सुदरावंक जातलें म्हणून पूण मामा ज्या रुखाक फोडां जाता त्याच रुखाची तर आमी फातर मारतात तुवें फोडां जायना त्या रुखाचेर कोण फातर मारता तू दुसऱ्यान मेळ करून तू दुसऱ्याचे चिकोल मारतात तेन्ना पयले तुजे हात मेळ जातात उपरांत तो चिकोल ताचेर पडल्यारूच तो मेळ जातलो शी कोशीच आयकोपाची ना तूं गाडा बाबा म्हाका तापयता आनी तूं फूट कसो उबो रावन मगीच म्हाका पळयता न्हय दोगीच उबो रावन कित्याक पळयता रे डाडा कित्याक आतां तुजे मामान म्हटलां न्हय कितें म्हणून तूं म्हजो न्हय पूण तिचो पूत म्हणून पूण ते पासो
हॅलो गुड मॉर्निंग आयचे पणजेचे फंक्शन सोडून एक कितें कितें प्रोग्राम आसा तो पळय सर आज सांजे 4:30 नवेली फुटबॉल मॅचीक चीफ गेस्ट आसा ओके दॅट्स ऑल फॉर टुडे सर ओ सर म्हाका एक भिरांतशी दिसता विरान कोणाची आमच्या पब्लिकाची सर कारण आमचो पब्लिक तितलोसो खुशाल ना तुजेर येवप आणि पब्लिक केन्नाच खंयच्याच गव्हर्मेंटाचेर खुशाल आसलो पळयला तुवें काँग्रेस गव्हर्मेंट करप म्हणून काँग्रेसीक भायर मारून बीजेपीक पावरून आलेली आता वच न्हय पब्लिक बीजेपी बरी न्हय म्हणून बोब मारता तो पळय सर बरें म्हणल्यार गव्हर्मेंटावून पब्लिक चड करप जाला आतां फुकट वोट कोण घालिनात हजारांनी दुडू मारतात एक एक वोट घालून आनी गव्हर्मेंट वोटूच जांची कोणाची कामां जातात तांकां गव्हर्मेंट बरो आनी जांची कोणाची कामां तांकां जाय तशी जायना तांकां गव्हर्मेंट बरो न्हय गव्हर्मेंट करप म्हणून वर्साचे 12 म्हयने आनी 5 वर्सां पब्लिक बोब मारीत रावता आमचो गव्हर्मेंट पब्लिकाक भियेना त्याच पासून आमचो गव्हर्मेंट पब्लिकाक जाय तशें न्हय आपल्याक जाय तशें आनी आपल्याक जें कितें बरें दिसता तेंच करता जर तर आमचो गव्हर्मेंट पब्लिकाक भियेलो जाल्यार मोपा एअरपोर्ट केन्ना बंद पडपाचो आनी पब्लिकाक गव्हर्मेंट बसींनी भोंवंक नाका गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचून इलाजूय करूंक नाका पूण गव्हर्मेंट सिव्हील सोमात सगळ्यांकूच जाय जाल्यार कित्याक तुका जाय तेन्ना तुज्या कामाक वचूंक जाता आनी नाका तेन्ना तुज्यान परत भायर सरोन येवंक जाता देखून तुमचे सगळेच करप्शन करूंक सोदता पूण सगळेच करप जालें न्हय जाल्यार पब्लीक आमकां पॉलिटिशियनाक आनी गव्हर्मेंटाकूच करप कित्याक म्हणटा पूण तरी पूण सर हे पण तुका परत चिकोन येवंक जाय जाल्यार पब्लिका पासून तुवें कितेंय पूण बरें करचें पडटलें कारण हो पब्लीक तितलोसो खुशाल ना तुजेर येवप सर बेनी आमचे मिनिस्टराचे कोदेलूच तोच म्युजिकल वो मॅजिकल चेअर म्हणटा ताका ह्या कोदेलाचेर बसून तुज्यान एकीच फावटी सगळ्यांक खुशाल करूंक जावचें ना केन्नाच जर तर दोग भाव बाटा बेसाक लागून इस्टेटीक लागून झगडटा जाल्यार दोगूय भावांक तुज्यान एकीच फावटी खुशाल करूंक जावचें ना तुवें स्वताक सांगात दिलो जाल्यार स्वता पासून झगडटा तो एकदम खुशाल जातलो एकदम बरो म्हणटलो तुका आनी फोटीक लागून झगडटा तो दुस्मान जातलो तुजो सोटी खबर ते सगळे वेळार जाग्यार घालतलो अरे आम्ही पॉलिटिशियन बेस बरे जाणात जे परी जोर पेचेक वाडटा तेच परी आमचो पब्लिक कित्याक वाडटा पळय तो पूण सर हांव म्हणटा हो पब्लीक जें कितें तुवें वायट केलां तेंच परत परत पयलें वयर कित्याक करता तुवें तर ह्या पब्लिका पासून कितलींच बरीं कामां केलेलीं आसात ताचे वयर कित्याक उलयना हो पब्लीक बेनी एका मनशाचे गरजेक तूं 90 आनी 9 पावटी पाव खऱ्या देवाक पासून कुशीक काडून तो तुका आपलो दिव म्हणतो चुकोन एकूच फावटी तूं ताचे गरजेक पावना जाल्यार तोच मनीस विसरता ह्या आदी तूं ताचे गरजेक 90 आनी 9 पावटी पावला म्हणून उपरांत तो मनीस फकत तुजेच न्हय तुजे आख्खे फामिलीचें नांव पेड्यार करून भोंवता जातूच तो श्रीकृष्णाची आनी पूण एक गोट मदीं दवर तूं सदांच तुजे क्रिटिक्स पातात तांकां तूं भियेलो जाल्यार तुज्या जिवितांत तूं केन्नाच मुखार पावचो ना कांयच करूंक पावचो ना तुज्या जिवितांत अरे मनशाक जिवंक वोतूय गरजेचें तेच भाशेन सावळी गरजेची आनी तुजे क्रिटिक्स पातात ते मनीस जांचे लागीं तुवें केलेलो बरो बरोबर पळोवंक जायना पळय ते सारकें सर तुजें आमी खुशाल असतात सुखी असतात तेन्ना आमकां दुखाच्या दिसाचो उगडास मते रायट पूण जेन्ना आमचें दूख येतोच तेन्ना आमकां सुखाच्या दिसाचो उगडास पयलो येता सर एक सांग म्हजी गाडी तयार आसा गाडी तयार आसा सर ड्रायव्हर आयला न्हू सकाळीं फुडें आयलो. 200 वेळार फंक्शनाक पावंक जाय म्हाका गव्हर्नर आसा पयशे पयशे देव बरो दीस देव शिशू कुटमा देव सर ना सर जासलो हय बस येतलो देव बरो दीस देव शिशू कुटमा देव सर ना सर जासलो बाबा यो बस येतलो बस अरे काय काम तुझा सर येसा तू कसो आसा जायत्या तेंपान नासलो कितें माया सर हांव न्ही गोंय सोडून खंय वयतलो पुर्तुगेज पासपोर्ट पण पुर्तुगाला वयतो म्हळ्यार भिरांत जाता विरा हय. कोणाची पुर्तुगेजांची अरे बाबा पोर्तुगेजांची विरा तुका कित्याक तुवें ताचें कितें हाडलां म्हणून हांवें काय हेल्लो मागीर? म्हणजे पांयन गेलो मी पुर्तुगेजान धाडा पा म्हणजे पायगे आता हय तेदोन फ्रीडम फायटर आलो न्हू आतां हांगा भिरांत जाता पुर्तुगेज पासपोर्ट करून पुर्तुगाला गेले जाल्यार एअरपोर्टाचेर देंवता मुगेले धाडटा गो तूं फुडें तशें तर आतां कितें करतलो कितें सिरीज तुका गव्हर्मेंट सर्विसेक लायतलो म्हणल्यार तुका शिकोवपूय सारकें ना तालाट कलेक्टर मामलादार करून कलेक्टर मामलेदार तुका अरे बाबा ताका शिकोवप लागता डिग्री लागता डिग्री आहे डिग्री खंयच्यो डिग्री आहा
हांव जाणा तुझे लागीं 4 डिग्री आहा 4थी पास म्हणून तूं हय. 4थी पास कलेक्टर मामलेदाराक हय. पायना ओके तुजे पासून म्हज्यान एकूच काम करूंक जाता कितें तुका एक रोस आमलेटचो गाडो घालून दिता असा काय तू रोस आमलेटचो गाडो करू आमलेट सर रोस आमलेट म्हणा सारखे सापडा बरे निमाण मरे सर आणि रोस आमलेट म्हणा सगळे फ्रेंड म्हाका चालयता बरे रोस आमलेट हांव गाडी घेवन गिराक करून गेलो म्हणतो न्हू अशें करून गेलो म्हणतो गाडी घेवन आनी हातान गाडी सगळा पडो मागीर लोक म्हणतो हेंच एक तांत पण म्हणटलो म्हणतो अरे बाबा तातून लॉस कसली रोस आमलेटचे बिझनेस म्हणतात ते फकत 3 ते 4 वरांचे सांजेची 7 ते 10 चड 11 वरांपासून या 3 ते 4 वरां तुज्यो 100 आमलेटी गोपल्यो जाल्यार तुजो सगळो देशपेस कुशी काढून दिसाक तुज्या 2000 रुपया जोडून जाता म्हणून जाणा मागीर दिसाक 2000 म्हयन्याक कितले जाता 60,000 60,000 60,000 त्या भायर दिसाची तुज्या दुसरी गोष्टी सर्वीस करूंक जाता दुसरें कसलें काम करूंक जाता आनी दिसाक तुज्यो 200 आमलेटी गोपल्यो जाल्यार म्हयन्याक तुज्यान 1,20,000 रुपया जोडून ओय मुजबा 1,20,000 हुंय वचूंक जाय सर कित्याक वचूंक जाय घालपाक कित्याक वचूंक जाय लंडन आनी कित्याक वचूंक जाय आमकां बोटी आमी गोंयकार गोंयांत रावन बिझनेस करूंक लोचता आनी गाडी रस्त्यार रावन मेले कपडे घालून सारकें उदक लावन आसतना आपल्या हाताची नाक पासून सारकी साफ करून आसतना रोस आमलेट करून विकतात ती आमी कितली गोस्तान खातात न्हय एका गाडयाक कोणूच आपल्या घरान फेस्ता काजाराक आपूण मेजार बसून जेवंक वाटचें पूण तोच गाडी रस्त्यार रावन बेलपुरी रोस आमलेट वो ज्यूस करून विकता तो आमी कितलो मोगान खातात आनी मोगान पियेतात न्हय तेन्ना काय त्या उगडा फिरो ना तो घाटी म्हणून अरे काय त्या खंय पावलो सर आज तुमगे गिन्यानाचे उजवाड आलो सर रोस आमलेटी गाडा गाडा रोस आमलेटी गाडा अरे बाबा खंय रावता गाडी धाडपा अरे तो गाडो तयार करून कितले पयशे पडटात ते वचोन पळय आनी पळय येवन म्हाका सांग हांव दितलो तुका थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच बरी गोट्या महिना जे रोस आमलेटचे बिझनेस ते सारखे केले जाल्यार तुज्या 10 कोटांनी ते घालून जाते ओके थँक्यू सर सर ये तू भितर बोट होला ना तुगे आलो सर लाईटीक बिल हरी केला मग सर लाईट घातल सर लाईटीक बिल दिसाक करपाक त्रास जाताय सर ओके कितले बिल आयला तुका सर 3,000 येणार 3,000 आसा फारीक कर तुजे बिल तो बराबर सर ओके राव रे सर्विस कसो करता तू सर शेतांत जात लागतालो आतां कळूंक जायना सर म्हणजे आतां मशीन येयला न्ही सर सारकें सर ताचें आता गव्हर्नमेंटान शेतां कोसपाची शेतां रोवपाची आनी शेतां रोवपाची पासून मिशनां काडल्या आनी हे बारीक लोकांचे हालत जाले सर तांचे मात तुवें कांय शिकूंक ना सर घे 5,000 आसा ओके भुरगीं कितली तुका आहा न्ही सर आहा म्हणून जाणा कितली चड न्ही सर अरे बाबा कितली भुरगीं तुका 10 सर 10 एक काम कर फाल्यां सुद्दां एक पुरच्यो म्हज्या ऑफिसान येवन म्हाका मेळ गव्हर्मेंट स्किमीचे तुका हांव 4 मुशी घेवन दिता दुधाचे बिझनेस कॉमर्स कर ओके ओके सर सर बरें कर सर ओके येस मिस्टर गुप्ता होल्ड सर मिस्टर गुप्ता तुझ्या लागीं उलोवंक सोदता येस मिस्टर गुप्ता व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू कितें म्हणलें अरे बाबा लायसन्स नसताना काम कशें कॉमर्स करूंक जाते अरे मेरे भाई गुप्ता मेरी सुन पहले लाइसेंस निकालना चाहिए उसके बाद में तो काम शुरू होगा ना फिर बक बंद कर हाँ आप बोल ओके 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 No, I understand. Okay. Yes. तशें तर म्हज्या PA ला घेवन ना विदाउट लायसन्स केसीस म्हजो PA हँडल करता येस टॉक टू रायट येस मिस्टर गुप्ता जायना म्हटलेले खायना आमच्या लागीं सगल्या दुयेंसां इलाज आसा पूण सजमतान तुका फुडल्या उतराचो वोट कितें म्हटलें 5 लाख अरे मिस्टर गुप्ता तुजो प्रोजेक्ट 5 करोडांचो आनी तोवूय सगळें इल्लीगल आनी फकत 5 लाख धाडून दिता आयक रे बडिया आयक रे अरे आयक रे 50 लाख फाल्यां सकाळीं ऑफिसान पावूंक जाय
नंतर परवा सकाळी तुझा प्रोजेक्ट इलिगल म्हणून डेमोलिश करून तुका ऑर्डर घालणारी पावतली बाय. वा बेनी वा बेनी तुला एक सांग खुयच्या नुसत्याक खुयचो गोरो घालूंक जाय हें तूं बेस बरें जाणा. थँक्यू सर थँक्यू. पूण सर गरिबांक तूं मागोन आसतना दिता होय. आनी गिरेस्तां अरे बाबा गिरेस्तांचे काढून गरिबांक दिले जाल्यार गिरेस्त गरीब जायना पूण गरिबांचे काढून गिरेस्तांक दिवंक जायना आमच्यान केन्ना जाता. जायना सर जायना. बेनी आमच्या पब्लिका पासत लोकां पासत आमी कितले बरें केले जाल्यार आमी चोर आनी बरें करिना जाल्यार आमी चोरूच. अरे मनशान रूख पळोवन ताची साल काडूंक जाय. सारकें सर.